बाबा तुम्ही आज त्या साईडने अरे वन बदल आहे गाला याच्या जेव्हा सांगण्याचे आता ओसी फेस द सनलाइट यो कोण आहे ना श्री कृष्ण माती घालतो चौका चौका म्हणजे गाल ती काय खाल्ली फेस तो सुन यापासून मैडम इलीगल फॉर्मेलिटी करो थोड़ी क्लिक करो आज वनमहोत्सवाचा कार्यक्रम आम्ही मडगाव कॉन्स्टिट्युएन्सी सेलिब्रेट करतात. टोटल 13वें वर्स त्यार कंटिन्युअसली आम्ही सेलिब्रेट करतात. थोडे कडेन प्लांट करतात, थोडे कडेन झाडां डिस्ट्रीब्यूट करतात. जवळजवळ 1000 ते 1200 झाडां आमी वेगवेगळे एरियांनी लायतात आनी डिस्ट्रीब्यूट करतात. लावपाचे आज सुरवात आमी केल्या हांगाच्यान केशव सेवा साधना हें डायलिसीस युनीट हांगा स्टार्ट जाता थंय पयलीं स्टार्ट केलां सामकें. कारण एक बरें काम मडगांवच्या शहरांत केशव सेवा साधना करता ताजे खातीर हांगाच्यान तांकां मानाचो मुजरो तांकां दिला. पयलें झाड तांचे आमचे अध्यक्ष आसा केशव सेवा साधनाचे नाना बेहरे ताज्या हातांतल्यान पयलें झाड. मागीर आमी हांगा बालभवनाच्या त्या सायडीन आसा. मागीर आक्यांक आसा तळेबांदाचेर. म्हणजे 5-6 कडेन आमी लायतात. फातिमा कॉन्व्हेंटाक एक लायतात, दामोदर कॉलेजीक लायतात, तुगेले सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाक ज्या जाग्यार जागो बरो आसा थंय आमी लायिल्लें आसा. आनी म्हाका याद जाता अजुनूय की एक 4 वर्सां पयलीं फातिमा कॉन्व्हेंटाक एक पेर लायिल्लें पेराचें झाड. पयलें पेर ती म्हाका घेवन आयली प्रिंसिपल, येदे मोठे पेर जाता. म्हणजे अशें खूब कडेन झाडां लायल्या पळय तीं अजून फ्रुट्स दितात. कॉलेजीक लायिल्लीं आसा, स्कुलांनी लायिल्लीं आसा आनी ती झाडां मेंटेन करपाचे आमी प्रयत्न करता. हांगाय डिपार्टमेंटांनी हांगा थोडीं झाडां लायल्या पळय हांगा फ्रूट पेरींग लायिल्लीं आसा एक्चुअली. आतां हांगा सगळें सोलिंग बिलिंग करून हांगा फूल पेवर्स वचून हांगा सगळी एरिया क्लीन करता. सर एक इश्यू आसलो ते सिवेज डिपार्टमेंट न्हू ते लायन चोक जाली न्हू ते मरे मॅनहोल हें करपाक म्हणटाय आनी तशें सोडटाय. सो आतां पाजी फोंड्यान एक व्हडलो फोंड पडला मदेंच. एनीवे हांव सांगता तांकां एक मशीन येता. एक सिवरेज डिपार्टमेंटान एक टँकर कॉन्ट्रॅक्टराक कंपल्सरी केला एक टँकर हाडपाक मॅकनायज म्हणजे कितें तुका आमी हांव फाटीं पळयल्लें पळय आक्या बिक्या तुमी पळयलें जाल्यार हांव नको एक मशीन हाडिल्लें भायल्यान आनी तें तुका सारकें मशीन कितल्याय चेंबरा भितर हाड जालें जाल्यार तें फोडटा आनी सारकें हें क्लियर करता. तशें मशीन भोवता म्हाका दिसता फुडल्या विकाक किंवा ह्या विकाक पावतलें. तें पावलें जाल्यार हें प्रॉब्लेम सगळें सॉल्व जाता. ते कितें तें फोंडटा न्हू मागीर तेजे वयल्यान ते मागीर परत पॅकींग जायना. पॅकींग घालना तें कळ्ळें सांगता फोंड पड सगळें. आज हांवें थोडे कडेन दवरलां सांगलां तांकां. थँक्यू सर.
हय सर स्कुलान टिचर्सांनी ना ना ये आनी काफी के उदा घाल कसं करतले गो आता उदा घाल टीचर यो एक लहान भुरग्यांना यो मुखार यो टीचर फेस तसं करते दोर आणि थापी घे थापी घे किती पैसे आणखी घाल रे उठणं त्या पिकवणं सगळं हा व्हेरी गुड असं असं वाया नसा लोकांची वाया ते काल बघितलं रेडी विक्रम तापिनी तो लायत राव फोटो बिटो सगळे मागवते सिस्टमॅटिक लपा फटाफट रोय टाइम करना का एक असं झालं अभिषेक आणि असं ती घाल रे माती घालते तुम्ही तर झाली एका बार होय पाणी असं हात दुखावता का बरे बरे ते माती घ्या असं